मोगाच्या भावा भयणीनो, आयच्या नोवेनाचो आनीक आमी मानेवून पाद आग्नेलाचे तयारी करता आसतना हो पयलेंच नोवेन जावन आसा शांती खातीर भेटयलां. शांती करतात ती सुभागी. मोगाच्या भावा भयणो, जंयसर शांती ना थंयसर रावूंकूय दिसना. जायते पावटी म्हणटात, फादर इतलें काम करून म्हज्या घरान शांती ना. इतलें करून पासून शांती ना. ताका लागून मोगाच्या भावा भयणो, आमी सगळें कोत्तेले, पूण ज्या जाग्याचेर शांती ना, जावं आमच्या जिवितान, आमच्या घरान, आमच्या शेजाऱ्याक, आमच्या गांवान, आमच्या गोंयान आनी संवसारभर शांती ना जाल्यार कांयच बरें येवंक जायना. ताका लागून जेजू पयलो आपल्या शिसांक भेट्टालो तेन्ना कितें म्हणटालो? शांती तुमचे सोवे. ताणें म्हणोंक ना पयशे आसूं दी तुमचे सोवे, गिरेस्तकाय आसूं तुमचे सोवे. ताणें म्हटलें शांती तुमचे सोवे. शालूम, शालूम. सगळें आसुनूय आमच्या जिवितान शांती ना जाल्यार हें सगळें कित्याक उपकारता? ताका लागून मोगाच्या भावा भयणो, आमी पयस शांती हाडची गरज ना. पीस शूड बेगीन फ्रॉम योर ओन लायफ, फ्रॉम योर फॅमिली, देन टू नेबर्स. शांती आमी भायर सोदता, पूण शांती पयली आमच्या जिवितान आसूंक जाय, आमच्या कुटुंबान आसूंक जाय. म्हाज्या जिवितान तर शांती ना आनी हांव कितें शांती हाडटलो? ताका लागून मोगाच्या भावा भयणो, यादनी कसो हांवूय चिंता, म्हज्या जिवितान शांती ना जाल्यार म्हजी उतरां सगळीं उचांबडाचीं जातलीं. म्हज्यो कोरण्यो सगळ्यांक सोकलाक उडोवपाचें. आतां तुमच्याय जिवितान तुमी चिंतात, शांती आसा काय? हांव इतलें कोत्तां, इतलें मागणें कोत्तां, इतलें देवसेवा कोत्तां, इतलें जायतें बरें वावर कोत्तां, शांती आसा काय? कोण एकलो म्हाका सांगतालो, फादर आमी सगळीं तेग भावणां, एक भयण आनीक दोग भाव. आनी म्हजी आवय भयण सांगताली, म्हजी आवय मोत्ताना म्हज्या कांक्यांत मेल्यान म्हणोंक लागली, सगळीं तुमी बाराबोर रावात, निमाणी उतरां, आनी त्या भावाक तुमी पयस केला, ताकाय तुमी लागीं हाडात. कितें तरी तांचे मदें जाल्लें, शांती उडून गेल्ली. खुशाल कशी दाखयताली, पूण घरांतूच शांती नासली. दोगांयनी सेपरेट घर बांदलेलें, एका भावान दुसऱ्या भावान. आनी पयलो भाव रावतालो, दुसरो धाकटो भाव येतलो, सॉरी म्हणटलो, शांती तो कोत्तलो. रावतालो, भयण येतली, शांती कोत्तेली, कोणी तरी कोत्तलो. हांवें कित्याक करूंक जाय? म्हजी मिस्टेक नात. हे भाशेन करून 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 40 वर्सां जालीं. लागींच आसपी पूण दुसऱ्याच्या घरान पावनासले. 40 वर्सां जालीं. शेवटाक व्हडलो भाव जाणटो जालो आनीक दुवेंत जालो. जाणटे जातूच आनी मरणाचे तोंडणेर पावलो. दोतोरान सांगलें, एक सुमान गोडे उरलो, तुजें सगळें भितर काबार जालां. घरा हाडलो तेन्ना ताणें चिंतलें, हांवें शांती केल्यार बरें, कोण रायट कोण रॉंग तें आतां पडोवचें ना, कित्याक म्हजे दिसूय आतां सारके नात. ताणें भयणीक आपयली, भावाक आपयलो आनीक शांती दिली. सॉरी म्हटलें. एक नीब सॉरी म्हणूंक जातालें, शांती हाडूंक जाताली. 40 वर्सां लागलीं. ही 40 वर्सां आदीं केलेलें, जेन्ना तो भोंवतालो, चलतालो, नेणटो आसलोलो, तेन्ना काय बरें जातालें. पीस शूड बेगीन फ्रॉम योर फॅमिली, नॉट फ्रॉम नेबर्स हावस. शांती पयस सोदची गरज ना. आमी जायते पावटी म्हणटा संवसारान शांती ना, थंयसर हाडुया. पयलीं आमच्या जिवितान आमी हाडुया. आतां मोगाच्या भावा भयणो, ह्या भावा भाशेन रावचें न्हय. 40 वर्सां जेन्ना हांव मोत्तलो, मरणाचे तोडणेर आसतलो, तेन्ना शांती हाडटलो. आयज तावन मान्यवंत पाद्र आग्नेल शांतीचो मनीस आसलो. कारवार, शिरोडा, सांवड्डे आनी आमच्या सिमनारीन, रायतूच्या सिमनारीन आसतना जंयसर झगडीं जातालीं,
घरांनी एक पाद्री कसो तो शांती हाडटालो. शांतीक लागून ताणें जाय तें केलें. घरान वयर सकयल आसलें आपलो दुडू ताणें ह्या कुटुंबांनी दिलो, शांती हाडली. आयज आमी ताची देख घेवंक हांगा आयल्यांत आनी हांव रागूच घेवन वेतलो जाल्यार मोगाच्या भावा भयणो, ह्या मिसांतल्यान कांयच बरें जावचें ना. ताका लागून पयले सुवातेर विचार, हांव म्हज्या जिवितांतल्यान शांती हाडटा काय? हांव पयले सुवातेर शांतीन आसा काय? म्हज्या जिवितान आतां बसून आसतना सगळी उत्सांबडाय आसा, कितें जातलें? एक घोव कसो हांव शांती हाडटा काय? म्हज्या कुटुंबान बायले सवे भुरग्यां सवे म्हाका जाय तें कोत्ता. माय वे इज द हायवे. हांव पियेलो फोडलें सगलें म्हाका जाय ते भाशेन जियोप. शांतीचो मनीस दुसऱ्या जाय ते भाशेन जियेता. दुसऱ्या सवे शांती हाडूंक वावुरता. एक बायल कशी, एक भुरगीं कशी, एक शेजारी कसो, एक समाजाचो सिटीजन कसो, नागरीक कसो हांव शांती हाडटा काय? उतरां पळयात. सवस काय हाडटा तो सुभागी, शांती हाडटा तो सुभागी. इट इज नॉट इनफ दॅट वी ओनली लव पीस, बट वी नीड टू ब्रिंग पीस. आमी हाडूंक जाय शांती, आमी हाडूंक जाय. खंयसरूय आसूं, आयज विचार, तूं आसा थंयसर शांती आसता काय? लोक म्हणटात हो आसा थंयसर सगळी उत्सांबडाय. हेज्यान आयकपाचें न्हू. हेजी उतरांच कातुरपाचीं उतरां, हाजी उतरां सोकलाक उडोवपाचीं उतरां. हो आसा थंयसर शांती केन्नाच येवची ना अशें लोक म्हणटा काय? वेर यू आर दे पीस कॅनॉट कम दे. इट इज इम्पॉसिबल. युअर वर्ड्स आर हर्टिंग, युअर वर्ड्स आर क्रिटिसायझींग वर्ड्स. दुसऱ्यांक दुखोवपाचीं उतरां जालीं जाल्यार शांती आनी केन्नाच येवची ना. आयज विचारुया सायबा, ह्या मिसांतल्यान म्हाका दुखोवपाची संवय आसा, दुसऱ्यांक खाला घालपाची संवय आसा. हांव शांतीचो मनीस जातलो. म्हजीं उतरां बरीं जावं दी. हांव तुमकां सांगता आसतना हांव म्हाकाय सांगता एक यादनीक कसो. 2 उतरां पासून सेरमांव दिवंक जालो जाल्यार बरीं उतरां दिवंक जाय. कोणी मेवलो जाल्यार राग बरें करूंक जाय. शांती हाडटा तो सुभागी. शांती लागून फकत आशेता, पडयता पयसता हांव शांती येतली, तो सुभागी न्हय. शांती हाडटा तो. ब्लेसड आर दोज are peacemakers, not peace lovers, peacemakers. Are you a peacemaker? Where are you? There is rest or restlessness. सगळे आमी दोळे दापुया आनी सांगुया सायबा, शांतीचो मनीस म्हाका कर. हांव दुसऱ्यांक दुखयता, म्हज्याय जिवितान शांती ना, दुसऱ्यांच्याय जिवितान शांती ना. आयज घरा वेता आसतना म्हज्या कुटुंबान पयले सुवातेर हांव शांती हाडटलो. दुसऱ्यांक दुखयता थंयसर मोग दितलो. वर्सां रावचो ना. शांती जाय आयजूच वचून सॉरी म्हणूंक पडल्यार हांव म्हणटलो शांती खातीर. म्हज्या गांवांत, म्हज्या फिरगोजेन, म्हज्या गोंयांत खंयसरूय शांती ना, थंयसर शांती आमी मागुया आनी हे मिसांत आमकां कृपा जोडून घेवया. आमेन.